मगोचे बीजेपीत विलिनीकरणाच्या खबरांनी कांयच तथ्य ना। अशा अफवांचेर कोणीच विश्वास दवरचो न्ही। पक्ष संघटीत आसा, पक्षाचें कार्य तळागाळांत चालू आसा आनी पक्ष अशाच पद्दतीन फुडें आपली ताकद दाखयत वतलो। अफवा जे पसरयतात ते कित्याक दचकता काय तांकां वार्ताहर दचकयता हें आमकां खबर ना। तेन्ना आमी एक संघ आसा आनी आमी हो पक्ष फुडें व्हरतले, जबाबदारीन चलयतले, निवडणुकाय लडयतले आनी त्याच बरोबर अशे जे कोण पेपरांत स्टेटमेंट दिता तेंचेरूय बी कारवाई आमी करतले। मगो एनडीएचो वांगडी ना। पक्षाक जाय जाल्यार लोकसभा वेंचणूक लडोवंक शकता। अजून पसून आमी एनडीएचे भागीदार जावचे अशें रेजोल्यूशन पक्षान दिवना। ज्या दिसा म्हाका एनडीए मिटिंगेक आपयलो तो भायले भायर तांचें डिस्कशन कितें हें करपा खातीर हांव एनडीए मिटिंगेक एटेंड जालो। हाजो अर्थ असो न्हय की आमी हे एमपी इलेक्शन लडोवचे ना आनी तें डिसिजन जे कमिटी घेता तें आमच्या तिगय आमदारांचेर बंधनकारक आसा। जे कमिटी डिसिजन घेता एक्झिक्युटीव कमिटी तें आमकां बंधनकारक आसा। कारण आमी एनडीए पयलीं नाशिल्ले, आमी एनडीए नाशिल्ले जाल्यार ती गोश्ट वेगळी आशिल्ली। एनडीएन आतां निमंत्रण म्हाका दिलां, अजून पक्षाक तांणी दिवना। पक्षा बाबतींत तांणी जर डिसिजन घेतलें जाल्यार पक्षान ताचो विचार करपाचो आनी मुखार वचपाचें। भारतीय जनता पक्षान म्हाका एकदाच कंडिशन दिलें आनी तें म्हटलें फाटलें फावट जेन्ना हें सगळें घडपाचें तूं पक्ष विलीन करता आसत जाल्यार मुख्यमंत्री पद दिता। हांवें तें नाकारलें आनी मनोहर पर्रीकाराक गोंयांत जर धाडटा आसत जाल्यार आमचे सारके मनीस मुखार सरतले हें स्पश्ट सांगलां। आमी भारतीय जनता पक्षाचो दुसरो लिडर जर कोणूय येता ताका सपोर्ट करता अशें आमी केन्नाच सांगलें। आमी म्हटलां मनोहर पर्रीकर जर गोंयांत येता जाल्यार आमी सपोर्ट करपाक तयार आसा, कारण परिस्थिती तशी आशिल्ली। खंयचोच मनीस किंवा लग्न जावन जोडपी आयिल्ली बायल केन्नाच घरांत हॅपी नासता। तिका तडजोड करची पडटा, संसार करता सुद्दां आसतना जोडप्यान तडजोड करची पडटा आनी ही जर तडजोड जायना जाल्यार तो डायवर्स जाता। आनी ही तडजोड करपाक आमकां कोणी सांगपाची गरज ना, म्हजे सारके मनशाक तर कोणी सांगपाची गरज ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी।